आयज सांजे 5 वरांचेर. नमस्कार. टी टाइम बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. पंचायतीन किल्लपाल दाबाळ पंचायतींतल्या घरपट्टी घोटाळ्याचेर सरपंचाचो यू टर्न. घोटाळ्याचे चवकशेक करतलो सहकार्य म्हणटा बांदेकर. सात दिसां भितर पुराय करची अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षणाची मागणी. नाजाल्यार 5 फेब्रुवारीक विधानसभेचेर शांतता मोर्चा व्हरपाची मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनाची शिटकावणी. वन मॅन ऑपोजिशन म्हूण लोकसभा वेंचणुकेंत देविल्ले रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक इंडिया आघाडीन शामील जावपाची ऑफर आयिल्ल्याचें सांगता आरजीचो सुप्रिमो मनोज परब. गोंयांत सुरू करतले बॅचलर ऑफ फिशरीजचो कोर्स. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली माहिती. गोंयच्यो कोमुंदाद सुवातो फकत दिवच्यो गोंयकारांक. भायल्या लोकांनी बांदिल्ल्या घरांचेर मारची कुराड. मडगांवच्या इस्टर्न बायपास रिंग रोडाचे आयज उक्तावण. आता खबरो विस्तारान. घरपट्टी घोटाळो उक्ताड्यार हाडले उपरांत राजीनामो दिल्ल्या दामोदर बानेकाराची किल्लपाल दाबाळच्या सरपंच पदाचेर परतून निवड जाल्या. ह्या घोटाळ्याची ताणें अजून पसून बीडीओ कडेन कागाळ केल्ली ना. घोटाळो उक्ताडार हाडल्या उपरांत बीडीओ कडेन कागाळ करता म्हणून सांगपी सरपंच दामोदर बांदेकार आतां मात ह्या प्रकरणाचेर ओग्गी आसा. दुसरे वटेन लोकांनी केल्ल्या कागाळींचेर बीडीओचे कारवायेक आपूण सहकार्य करतलो अशें ताचें म्हणणें. हें करपा लागून हांवें एक घेतली अंडर ITI मागून घेतली. ओके. आनी तेजे अहवाल मागलो तो आमची ऑफिसाची स्लीप न्ही म्हणटा. स्लीप न्ही. कित्या वयल्यान कळ्ळें तुमकां स्लीप तुज्यो डुप्लिकेट प्रिंट केल्यात? डुप्लिकेटच जालें ना. लोक स्लीप घेवन आयले. आमच्या रिकॉर्डाक कांयच ना. ऑफिसाच्या रिकॉर्डाक कांयच ना. ती आमची रिसीट न्हीच ती. पूण हांव टॅक्साचें बीन भरला म्हणून लोकांचें हें आसा. लोकां रिसीट आसा. रिसीट आसा. हय लोकांक रिसीट आसा. अशें कितले म्हाजे कडेन कितले केन्ना जालो हें आतां? खूब तेंप जालें दिसता. कितें पूण हांवें प्रयत्न केलो पूण कितें आसा एकटो मनीस आमी आतां सरपंच जाले म्हणून म्हाजी जबाबदारी येयली. तेन्ना हांव सरपंच जावं नाशिल्लो पयलीं. आनी जाला तूं आतां सरपंच जाल्ले कोणी रिसिप्ट घेवन येयल्या? हय रिसीट घेवन येयले तेन्नाच मागीर म्हाका हें करचें पडलें न्ही. हेचे लाग कितें हांव आतां बीडीओ कंप्लेन करतलो म्हागेलें तें काम. परत म्हणजे हो पळय लोकांनी आनी म्हाज्या मेंबरांनी विश्वास दवरला आनी आमदारान आमच्या पूर्ण म्हाका हें दिलां कितें काम तुगेलें कितें आसा आपूण करतलो. आनी पयलीं कितें जातालें पयलीं पळय ग्रूप म्हाका आसलो तो मातसो आमदारा विरुद्ध सो येतालो. तेका तो काम जायना म्हणटकच हांवें ते राजिनामो दिलो. मागीर आमदारान म्हाका आपूण व्हरलो तो म्हणपालो आतां तुवें पळोवपा जाय सगळो पाठिंबा आपल्याचो आसा. कितें फाटल्या फावटी जो हांगासर घोटाळो जाल्लो म्हणून तुमी प्रेसा मुखार आयिल्ले ते घोटाळ्या उपरांत तुमी रोखडेच रिजायन जाले. तेजें कितें? रिजायन जावपाक मागीर पयलींच थारलेलें. आयले तेन्ना पळयलें प्रेशर बीन येतलो? ना 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 पण तो घोटाळो जाला काय कशें कितें? बीडीओ कडेन पळोवन कंप्लेन पावल्या? जालो बरो पयलीं 10 वर्सां पयलीं जालो तो. आतां आसचोच ना. आतां पूण आतां तुमीच सांगलेलें न्ही 1 म्हयनो पयलीं घोटाळो जाला म्हणून चालू आसा म्हणून. तुमीच 1 म्हयनो पयलीं सांगलेलें राजीनामो चालू आसा म्हणून तो फाटलो रिसीट घेवन तो म्हाजे कडेन हाडून दिल्लो. क्लोज जालो तो? आतां जावचो ना. क्लोज जालो? आता विषय ग्रामसभेक आयले न्हू तेच्या वेळाचेर तुमी सरपंच आशिल्ले तुमी घेतलो ना म्हायती? घेतलो न्ही घेतलो लागलो पूण ते सगळे फाटलेच रिसीट सांबाळपाक लागले. सो आतां तुजें म्हणणें आसा की तो फाटलो घोटाळो जालो तो जालो आतां फुडें जावचो ना अशें म्हणणें? फुडें जावचो ना अशें म्हणणें हय तुजें. हय. पण तो बीडीओ कडेन कंप्लेनी बी पावल्या त्यो बाई कशें कितें आतां?
व्हिडिओ समज एक्शन घेतले जाल्यार तुमी ताका सहकार्य करतले काय ना? हांव आमचे सहकार्य आसतलेच न्ही. दामोदर बांदेकार तेन्ना खंय विरोधी गटान आशिल्लो देखून आमदाराचे बसकेक वचपाक पासून ताचेर बंधनां आशिल्ली. खरेपणी आमदाराच्या तेक्यानूच पंचायत वाठाराची उदरगत जाता हे ताच्या जेन्ना लक्षांत आयले तेन्ना ताणें सरपंच पदाचो राजिनामो दिलो आनी आतां तो परतून सरपंच म्हणून वेंचून आयिल्ल्याचे मोहन गांवकार सांगता. पयलीं कित्याक जो सरपंच जाल्लो दामोदर बांदेकर ताका सपोर्ट जे बाकीचे सगळे टोटल जाणांनी केल्लो खरो, पूण ताका इंडिविज्युअल लोकांनी तिणें दवरलो की आमदाराच्या अगेन्स्ट असो दाखयल्लें. एक्चुली तो नासलो, पूण जेन्ना ताका कळोंक लागला की ना तूं ताका जेन्ना आमदार मिटींग घेतालो तेन्ना ताका खंय वचपाक मातशें ते प्रॉब्लेम हें करताले की खंय तितलो फ्रिडम जालें ताका. सो तो फ्रिडमाय मेळना, ताका काम जावपाक ना जालें. ताका दिसलें तो हांव ताका सांगलें की बाबा जर तूं जाता जाल्यार आमचो BJPचो म्हणून सपोज जाता जाल्यार एकदां तूं परत रिजायन जावन आमच्या वांगडा येवचें पडटलें तूं जर आसा जाल्यार. बट तेणें रिजायन जालो आनी ताका म्हणून ताका आमी परत एकदां आमदार सरपंच केलो आसा. ताका फक्त इतलें आहलें की जी पंचायत चलची ती आमदाराच्या हेजे अंडर चलची म्हणून लिडरशीप अंडर. तेजें कितें म्हणणें की फाटीच्यान तो आपल्या दिसतालो की दुसरी जी पार्टी आहा ते थोडे जाण की सांगताले आमी आमदाराच्या ऑपोजीट आहा, आमदाराच्या पेनला वचप ना अशें ताका हें करता प्रेशर घालताले. ताका लागून ताका काम करपाक प्रॉब्लेम आसलो म्हणून तो रिजायन जालो. आनी आमदारान ताका उतर दिलें आसा जी तुमची कामां उरल्या पळय सगळीं तूं आपल्या फुडें यो, आपूण सगळें करून दितलो म्हणून. दामोदर बांदेकर परतो सरपंच म्हणून वेंचून आयलो खरो, पूण घरपट्टी घोटाळ्या विशीं तो कितें भुमिका घेता हे येणारो काळूच थरयतलो. आम्ही किल्लपाल दाबाळ पंचायत क्षेत्रांत आसा. जी किल्लपाल दाबाळ पंचायत पयलीं जी बोगस प्रकरणां लागून बरीच चर्चेन आसलेली आनी तेजे नंतर मागीर जो सरपंच आसलेलो दामोदर बांदेकर तेणी राजिनामा दिल्लो. लोकांनी गृहीत धरलेलें की सरपंचाची दबाव आयलो म्हणून राजिनामा दिलो, पूण सरपंचान आयज स्पश्टीकरण केल्लें आसा की आपूण दबावा खातीर दिवना, आपूण पयलींच राजिनामा दिवपा आसलेलो आनी आपल्याक तें बोगस प्रकरण वयर काडपा आसलें. तेजे 10 वर्सां पयलीं तेज्यांनी जेन्ना आहलें 10 वर्सां पयलींची बोगस प्रकरण म्हणटा तो आतां सद्या पंचायत वेवस्थीत चलता, आतां कांय बोगस प्रकरण जावचें ना अशें तेणी सांगलां. जालें जाल्यारच आमी ताका खर विरोध करतले अशेंय तेणी सांगलें आसा. आज तेजी परत एकदां जेन्ना राजिनामो दिवन परत एकदां तेजी आज जेन्ना सरपंच पदाची इलेक्शन आसलेलें तेन्ना एकूच फॉर्म पंचायती आयलें दामोदर बांदेकर म्हणून आनी कोणी फॉर्म भरलेलें ना सरपंच पदा खातीर आनी तेजी हांगा एकमतान निवड जाल्ली आसा. आनी एकमतान निवड जाल्ली आसा त्या कारणान जे आसा की पयलीं संपूर्ण गोव्यांत राजिनामो दिल्लो सरपंच परत सरपंच पदी आरूढ जावप ही एक घटना पयलींच पावट जावन आसा. आनी आतां जी पंचायत जाल्या ती भारतीय जनता पक्षाची म्हणून जाहीर जाल्ली आसा. आनी तेणी सतत सांगलेलें आसा की जो विकास खुटलेलो आसा दाबाळ पंचायतीचो आमदार ह्याच पंचायतीचो आसल्या कारणान आतां जोमान कार्य चालू जातलें आनी दाबाळ पंचायतीचो विकास परिपूर्ण जातलो. जी पंचायतीची बिल्डींग अर्दवट आहा तिवूय मार्गी लागतली, मैदान जे आसा तेवूय मार्गी लागतले आनी जे जे प्रकल्प कितें रखडलेले आसा ते सगळे मार्गी लागतले. आमदाराची सहकार्यान आपण मार्गी लावन काम पूर्ण करून घेतलं अशें तेणी सांगलेलें आसा. गोमंतक TV खातीर किल्लपाल दाबाळच्यान एकनाथ खेडेकर. वन मॅन ऑपोजिशन म्हूण लोकसभा वेंचणुकेन देंविल्ले रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक इंडिया आघाडीन शामील जावपाची ऑफर आयिल्ली. ते भायर तांकां उत्तर गोंयचे सिटूय दिवपाची तोंडी उतरूय दिले, पूण आर्जीन एकला चलोवचो नारा धरलो. ते एकटेच भाजपा आड लढपाचे आसा आर्जीचो सुप्रिमो मनोज परबान कबूल केला. गोंयचे थळावे फुडारी इंडिया आघाडीच्या वतीन म्हाका मेळिल्ले आनी उत्तर गोंयचे सीटय आमकां दिवपाचे तोंडी उतर दिल्ले, पूण थळाव्या फुडाऱ्यांच्या बदला इंडिया आघाडींतल्या 15 सदस्यांची कोर वांगड्याची मीट म्हाका येवन मेळप हें गरजेचें आसलें. तशें जावंक ना, देखून आमी वेगळे रावन वेंचणूक लडपाचो निर्णय घेतला. ते भायर इंडिया आघाडींत बरींच केस्तांवां पेटल्यात आनी आमची विचारधारा हेर पक्षां परस वेगळी आसा, देखून आमी एकटे रावन वेंचणूक लडटले अशें मनोजान सांगलें. पळय तो कितें आहा जेन्ना ऑफर्स येता ना जाल्यार हे जेन्ना असले गजाली जाता ते रायट चॅनलांच्यान जावपाक जाय. आमी 4-5 म्हयने पयलीं पासून सांगता की इंडिया अलायन्साचे जो 15 मेंबर्स कमिटी आसा तेंच्यांनी कोणेच आमकां अजून अप्रोच जावंक ना, कोणेच आमकां अजून मेल करूंक ना, कोणेच आमकां अजून फोन पासून करूंक ना. जर दुसरे हांगा गोंयच्यान जर आमकां ते ऑफरी येता नाल्यार गोंयच्यान कोण तरी आमच्या कडेन उलोवपाक सोदता जाल्यार तें आमकां मान्य ना, कित्याक ते रायट हितून रायट प्रोसिजरान रायट प्रोसेसान जावपाक जाय. कित्याक गोंयचो कोणूच त्या 15 मेंबर्सांच्या कमिटीन ना, सो तेंच्या कडेन उलोवन कांय फायदो ना आनी रायट वेन अजून येवंक ना. तुमी जर पळयत आयज इंडिया अलायन्साचें जर तुमी राजकारण जर फॉलो करीत जाल्यार
TMC वेस्ट बेंगाला पासून उत्तर प्रदेशान कितें चल्लां तुमकां खबर आसा. पंजाबान आनी दिल्लीन केजरीवाल कितें करता काँग्रेसी वांगडा तें तुमकां खबर आसा. सो असल्या झगड्यांनी पडपाक आमकां तरी टायम ना. आमी नवीन पक्ष आसा, नवीन पार्टी आसा, आमची आयडियोलॉजी डिफरंट आसा आनी गोंयकारांक लागून आमी वावरता. ताका लागून आमी डिसायड केलें की आमी डिफरंटूच वयतले. ते इंडिया अलायन्स ना जाल्यार NDA कितें झगडटा ते तेंचे झगडून कितें करता तेंचे तांकां करूं, आमचें काम आमी करतले. मनोजान केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकाचेर फार पेटयल्यात. आरजीचेर टिका करचे पयलीं भाजप ताका लोकसभे खातीर तिकेट दिता काय ना तें भावून पयलीं पळोवचें. समज जर श्रीपाद भाऊक तिकेट मेळटा जाल्यार आरजी उत्तर गोंयांत 100% जिखता असो थोमणो मनोजान मारला. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग श्रीपाद नायकाक उगडास करून दिता की 1984 पयलीं तुमची कितें स्थिती आसली इंडियेन, तुमचे कितले MP आसले आनी तुमी जर तेन्ना MP तुमचे नासले जाल्यार तुमी जिखपाचे काणयो लोकांक वचून कित्याक सांगताले आनी तुमी जिखपाची सपनां कित्याक पळयताली. जर तुमी 1984 पयलीं 1984 पयलीं तुमी जर ती सपनां पळयल्यात आनी तुमी जर लोकां कडेन वचून जर वोट मागल्यात एकूय MP नासतना जाल्यार आमी कित्याक मागचो न्हू. हो भारत देश तुमचो न्हू. हो भारत देश जितलो तुमचो तितलोच आमचोय आसा. जितलो रायट तुमकां इलेक्शन कंटेस्ट करपाक आसा तितलो रायट आमकांय आसा. सो हांव श्रीपाद भाऊ कडेन इतलेंच मागता की तूं तुजें पळय तुका तिकेट मेळटा काय ना ते तुजी कॅम्पेन तूं पळय, आमची कॅम्पेन आमी पळयता. तुका आमी तुका कितें म्हणटा ते बेस्ट विशीसूय दिता की तुका तिकेट परती दिवची म्हणून, की आमी रावल्या की तुका तिकेट मेळची आनी आमचें सीट जिखते. कित्याक लोक कितले नाराज आसा, लोक तुका कितें म्हणटा ते जेन्ना आमी गांवार वयता तेन्ना आमकां कळटा. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकर. गोंयांतलें नुस्तें व्हडा प्रमाणात निर्यात जाता. ताका लागून ब्लू इकॉनॉमीच्या नदरेंतल्यान पळयत जाल्यार नुस्तेमारीक वेवसायीक नदरेंतल्यान पळोवपाची गरज आसा. गोंय सरकार बेगीनूच बॅचलर इन फिशरीज सायन्स हो अभ्यासक्रम सुरू करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ते फीश फेस्टाच्या जागृताय कार्यावळी वेळार उलयताले. 2 ते 4 फेब्रुवारीन गोंयांत फीश फेस्ट जातलें. वो 7th फिश फेस्टिवल जो हा वो आमी 2, 3, 4 SAG ग्राउंडार आसतलो आनी वो ह्या हितून डायरेक्टर सांगला तशें फिश गॅलरी आसतली, फिश पॉंड आसतले, फूड कोर्ट आसतलो, एंटरटेनमेंट आसतले. तेच्या बरोबर मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे वर्कशॉपां आसतली. कॉलेजच्या भुरग्यांकूय जाय जाल्यार अटेंड करपाची जी बाकीच्या राज्यांचे जे फॅकल्टी आहा जे कारण फिश ही बऱ्यापैकी इंडस्ट्री म्हणून आमी लोकांनी घेवपाक जाय. कारण दर्यानूच न्हू तर फिश तयार करप बाकीचे ज्यो प्रायम मिनिस्टर मिस्टर सागर योजनेन ज्यो पळय स्किमी आहा क्रॅब कल्चर आसूं, मसल कल्चर आसूं, वीट्स आसूं किंवा बाकीच्यो ह्यो बऱ्यापैकी ट्रेनिंग दिवपा खातीर आनी हे अवेरनेस जावपा खातीर सबंद गोंयभर आमच्यो मोबायल गाडयो भोंवतल्यो आनी हेज्या खातीरूच हे अवेरनेस करून ही इंडस्ट्री वाडोवपाक आमचे प्रयत्न आसतले सरकाराचे. गोंयच्या लोकल भुरग्यांनी एक तर BSc इन फिशरीज सायन्स शिकचे. आमची इच्छा गोंयकार म्हणजे गोंय सरकारची आमी एग्रीकल्चर कॉलेज सुरवात केली. आमी BSc इन वेटरनरी कॉलेज सुरू करपाचें आसा आनी इन लॉंग रन इट इज अ बॅचलर इन फिशरीज सायन्स कॉलेज हे बी गोंय सरकारचे सुरू जावचे हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. येता त्या वर्सा घडी आमी कदाचित बॅचलर इन वेटरनरी सायन्स सुरू करपाचो संकल्प आसा आनी ते जालें जाल्यार इन लॉंग रन बॅचलर इन फिशरीज सायन्स ही बी कॉलेज गोंय सरकार सुरवात करतले. कारण आमी कोस्टल स्टेट आसा. खुबश्या भुरग्यांनी आफ्टर सायन्स दीस इज अ ऑप्शन
म्हणून हाजे कडेन पळोवचो जेणे करून फुडें वचून भुरगे बॅचलर सायन्स शिकल्या उपरांत एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीन वतले, फिशरीजच्या वेगवेगळ्या प्रोसेसिंगान वतले आनी ताजो अवेरनेस त्या खातीर आमी फिश फेस्टिवल करता. हाजो अर्थ फक्त थंयसर नुस्तें खावपा पुरतोच ना. म्हणजे बऱ्याच जाणांक दिसता फिश फेस्टिवलाचो फायदो कितें काय म्हणून थंय येवपाचें नुस्तें पळोवपाचें आनी खावपाचें ना, तर विशेष करून आमच्या सगळ्या भुरग्यांक हाजे इम्पॉर्टन्स कळचें. बॅचलर इन फिशरीज सायन्स म्हणजे कितें आनी तो सब्जेक्ट घेतल्या उपरांत गोंयांत न्ही तर जगार ऑपॉर्च्युनिटीज कितली अवेलेबल आसा हे कळचें. हाज्या खातीर विशेष करून ज्या भुरग्यांनी म्हणजे येवन फिश फेस्टिवल आमचे पळोवचें, त्यांच्या पेरंट्सांनी पळोवचें आनी ह्या इंडस्ट्रीत म्हणजे मोर दॅन 1000 crores ऑफ रुपीज हो गोंयांतल्यानूच म्हाका दिसता तेजी इन्व्हेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट 1000 कोटीचो बिझनेस फक्त गोंयांत जाता. हांव तरी म्हणजे सारको एस्टिमेट, कारण हो डायरेक्ट आमकां हेजेर आमी जसो म्हणटा की लिस्टान येवंक शकना, बट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जर धरलो इट इज मोर दॅन 1000 crores ऑफ रुपीज बिझनेस फक्त नुस्त्याचो जाता. त्या खातीर ह्या इंडस्ट्री कडेन आमी सिरियसली पळोवपाक जाय. गोंयच्या सगळ्या भुरग्यांनी ह्या इंडस्ट्री कडेन सिरियसली शिकपाची गरज आसा, पळोवपाची गरज आसा. गोंयच्यो ज्यो कोमुंदाद सुवातो आसात त्यो फकत गोंयकारांक दिवच्यो. मुख्यमंत्री कोमुंदाद सुवातींतलीं घरां कायदेशीर करपाक सोदता. गोंयकारांची घरां कायदेशीर करपाक कसलीच हरकत ना, पूण भायल्या लोकांनी बांदिल्ल्या घरांचेर तांणी कुराड मारची अशी मागणी करपी निवेदन आरजी पक्षाचो मुखेली मनोज परबान उत्तर गोंय कोमुंदादीच्या प्रशासकाक भेटयले. आतां परिस्थिती अशी जाल्या की गोंयकारांक सपोज एक गोंयान प्लॉट जाय, एक लिगल प्लॉट घेतलो जाल्यार गोंयकारां कडेन ताकद ना. आनी आतांच तुमी बोवाळ पळयला की गोंयचो सीएम प्रमोद सावंत हो जे इल्लीगल प्लॉट आसा, इल्लीगल जे मायग्रंटांनी घरां बांदल्या, बस्तीज केला, झोपडपट्टी केला, तांकां रेग्युलरायज करपाचे फुडल्या असेंब्लीन अमेंडमेंट हाडपाचे गजाली करता. मागीर तो कितें करता, थोड्या गोंयकारांक शिल्ड म्हणून यूज करता, तांकां आपयता आनी तांकां सांगता गोंयकारांक लागून आमी करता. आमी गोंयकारांच्या विरोधान ना. आमकांय जाय गोंयकारांक प्लॉट गेल्ले, गोंयकारांची घरां रेग्युलरायज जाल्ली. बट हेचो मिनींग हें न्हू की गोंयकारांक फुडें दवरून फाटल्यान सगळीं मायग्रंटांची घरां आनी मायग्रंटांची बस्ती आनी झोपडपट्टी रेग्युलरायज करपाचें म्हणून. सो आतां आमी सिंपल मेमोरेंडम केला. आमी मेमोरेंडमान मागला की प्रत्येक आतां हांगा नॉर्थ गोवा कोमदाद एडमिनिस्ट्रेटर आहा तेजे कडेन मागला की त्याच्या ज्युरिडिक्शनान जितले कोमदाद जागे आसा, जे फ्री स्पेस आसा, ज्या जाग्याचेर प्लॉटिंग जावपाक शकता, गोंयकारांक आमी घरां दिवपाक, प्लॉट दिवन तांकां घरां बांदपाक थंय प्लॉट एलोकेट करपाक शकता, अशे प्लॉट्स आयडेंटिफाय करपाचे खंयचे फ्री आहा ते, आनी ते प्लॉट आयडेंटिफाय करून तेंच्यांनी ते फक्त गांवकारांक ना जाल्यार गोवन ओरिजीन जे लोक आसा जशे कोडान बरयला प्री 1961, सो ते लोकांकूच तेच गोंयकारांक ते दिवचे, ही आमची मागणी आसा. सो आतां गेल्या फावटी आमी 2 फावट एलेक्यू घातले, आमी विरेशाच्या थ्रू जेन्ना एलेक्यू घातले आमच्या आमदारान तेन्ना आमकां तेचो डायरेक्ट आन्सर मेळोंक ना. म्हणजे अजून अशी परिस्थिती जाल्या की गोंयान कोमदाद जागो कितलो आसा, कितलो तो एन्क्रोच जाला, कितलो फ्री आसा, कितलो खऱ्यांनीच लिगली विकला, हे खंयसरूच डेटा सरकारा कडेन ना, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन ना, रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन ना. सो हेचेर एक्चुअली अभ्यास जावपाक जाय, हेचेर एक्चुअली ऑडिट जावपाक जाय. कित्याक अशेंच जर हे चलत रावले जाल्यार गोंयकार आतांच लँडलस आसा, कित्याक फॅमिली वाडत आसा, प्रत्येकाच्या एका फॅमिलीन 4 वाटे 10 वाटे जाला. सो त्या भुरग्यांक जे लँडलस आनी होमलस आसा पळय ते अशेंच लँडलस आनी होमलसूच सदांच उरतले. सो हें उरपाक जायना. सो आनी कोमदाद हो आमचो रायट, आनी तो कितें तुका सवाय भितर मातसो मेळटा. बाकीचे जर लँड आमी गेले, प्रायवेट लँड गेले जाल्यार ते गोंयकारांच्या हाती भायर पावले, आनी ते ह्या सरकारानूच पावयला. कित्याक आमच्या गोंयान लँड प्रोटेक्शन ना, लँड सिलींग एक्ट ना. रिंग रोडाचें काम देवा कडेन उलयता त्या मनशाचे, ताचे कडेन कामां जायना जाल्यार ताणें हात वयर करचे, आपूण ती करता असो तमणो फातोळीचो आमदार विजय सरदेसायान नांव घेनासतना मडगांवच्या आमदाराक मारलो. इस्टर्न बायपासाच्या हॉट मिक्सिंगाचें उद्घाटन केल्या उपरांत आमदार विजय सरदेसाय उलयतालो. रिंग रोडाचेर देवा कडेन उलयता तो मनशाक चड लागता, आनी ताजे मतदारसंघ आमी पळोवपाक लागलो. कॉम आनी तूंच म्हणटा, कॉम कोणाक पडटा, देवा कडेन उलयता त्या मनशाच्या मतदारसंघात पडटा. ताज्यान करूंक जायना म्हणलें जाल्यार हांव फाल्यांच करून दिता, पूण हात वयर काडून दिता, आपल्याच्यान जायना. बीजेपीन गेल्ले मरे ते काम करपाक, कसलें काम जाता, कितें काम करतात, ओके कितें प्रोग्राम करता, इव्हेंट करता आनी नांवां घेतात, आनी लोकांची कामां जाता ती बंद करून दवरता. अशें करूंक जायना. लायट पेटना कित्याक तागेली लायट पेटना, तो आपली लायट पेटल्या ती लायट पेटतली म्हणटा. 640 कितले किलोमीटर? 3.2 किलोमीटर वन सायड.
हो 6 crore 43 लक्षाचें काम तशें फक्त फातोर्डा मतदारसंघाचें अशें काम न्ही. सुरवात जाता कुडतरे, फातोर्डार एक भाग आहा, मडगांवूय लागता आनी नावेलीय लागता. 4 मतदारसंघात लागता. पूण आमचें ऑफिस फॉलोअप करतालें हें काम बेगीन जावन घेवपाक. आमी केन्नाय कोण असो VIP येता तेन्ना कशें तरी आमी आमचें काम कुसयतात आमी करून घेतात आनी लोकांक ताजो फायदो जाता. हेय खेपे बी एक VIP येवपाचो आहा चड करून पयल्या आठवड्यात फेब्रुवारी आनी ताजे खातीर हें काम ताणें घेतलां आसतालें. ना जाल्यार आतां ऑस्टेरिटी म्हणून ताणें कामां बी सगळीं बंद केल्ली. पूण आमी त्या हातूंत आमचो चान्स आमी मारिल्लो आहा आनी म्हाका दिसता हो रस्तो बरो जावप हो गरजेचो. इतलोच न्ही, हांगा ग्रेड सेपरेटर येवपाची गरज आहा. हांगाच्यान वयर वचून नेक्स्ट जंक्शन आहात थंय परतें वयर वचून कोरियानवाल जंक्शन परतें वयर वचून सकयले ट्रॅफिक सायडीन उरता स्थानीक लोक एक सायडीन ट्रॅवल करूं येता आनी जे आवट एंड आवट वचूंक सोदता तांकां दुसरे भशेन करूं येता. हाजे खातीर हांवें बाब नितीन गडकरी कडेन उलोवन ग्रेड सेपरेटर 4 जाग्याचेर पास केल्ले आहा. फेब्रुवारीच्या 5 तारखेक विधानसभेचेर मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनान पत्रकारांक दिली. 21 जुलयाक विधानसभेन अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षणाचेर दिल्लो शब्द मुख्यमंत्र्यान पाळूंक ना. ह्या 7 दिसां भितर सरकारान आमच्यो मागण्यो पुराय करूंक ना जाल्यार फेब्रुवारीच्या 5 विधानसभेचेर शांतता मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनान पत्रकार परिशदेन दिली. आमी आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो इतलोच हेतू की आमचें जें सरकार आसा, लोकांचें सरकार, आदिवासीचें सरकार आमकां ग्रांटेड धरीत आसा. आतां 2003 वर्साक आमकां ST स्टेटस मेळ्ळो. घटनेनुसार आमकां खूब कितें मेळपाक जाय आशिल्लें, धरून पॉलिटिकल रिझर्वेशन इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. पूण अजूनय आमच्या पदराक आमचो सरकार जावन आमकां कायद्यान पावता तें पसन दिवपाक सोदिना. तुमी जाणात 21 जुलय 2023 आमच्या असेंब्लीत गणेश गांवकारांनी एक थारो मारिल्लो की आमकां ताबडतोब रिझर्वेशन इम्प्लिमेंट करची म्हणून वा दिवची म्हणून. ताचेर एक मतान भासाभास जावन स्पिकरान ट्रायबल मिनिस्टरा कडच्यान वा CM कडच्यान कमिटमेंट घेतिल्लें की आपूण ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन वतलो आनी हो आमचो जो मुद्दो आसा रिझर्वेशनाचो तो ताबडतोब सोडयतलो म्हणून. पूण आयज दुर्दैवान आयज ऑलमोस्ट 6 मंथ जातात पूण सरकार ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन वचपाचे प्रयत्न करिना. सरकारान हे 7 दिसां भितर समज केलो जाल्यार आमी 5 तारखेर फेब्रुवारीचे 5 तारखेर आमी असेंब्लीचेर बेधडक मोर्चा व्हरतले आनी तो मोर्चा आमचो आसतलो पिसफूल बिकॉज आमी पीस लविंग आदिवासी म्हणटा ते पीस लविंग पीपल. आमच्या सगळ्या ST बांधवांक एक कळकळीची विनंती आसा ही अन्याय करणाऱ्यापेक्षा अन्याय सहन करपी जास्त गुन्हेगार आसा. म्हणून आमच्या ST बांधवांनी आता या अन्यायाचो अंत पोहोचून ही आमची शेवटची लढाई आसा अशें समजून हो जो आमी धडक तो मोर्चा जो हांगासर व्हरतले विधानसभेत तेका मोठ्या संख्येन तुम्ही उपस्थित रावचे. हे जे कितें जातलें तें शांततायेन जातलें. रेल्वे दोट्टीकरणाक विरोध करीत मंगळारा वेळसावच्या थळाव्या नागरिकांनी रस्तो ब्लॉक केलो. परवानगी नासतना लोकांची घरां मोडून RVNL हो प्रकल्प हाडपाक सोदता असो आरोप थळाव्यांनी ह्या वेळार केलो. जाल्यार कुट्टाळची आदली आमदार अलिना साल्डाणान लेगीत रितसर परवानगी शिवाय डबल ट्रॅकिंगाचे काम कशें करता अशें म्हणीत RVNLच्या अधिकाऱ्यांक ह्या वेळार उजरावून काडले. The original owners of the land. So how can the railways, RVNL, trespass into our private property? And that too, destroying our homes and destroying our lives. Acquisition zalna sir inga. There is no acquisition, No acquisition in Velsav. is done. Okay. Plus, we have also given to your department, Verna Police Station also we have given, and Vasco Railway Police Station. So we are law-abiding citizens.
Please, you have to understand, we need protection from the Goa police for these people. पणजेचो आमदार तशेंच मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांकां आयतारा राती काळजाचो आताक आयलो. उपरांत रोखडेच ताका गोंय वैजकी महाविद्यालयात दाखल केल्लो. ताचेर एजिओप्लास्टी केल्या. आतां ताची भलायकी थीर आशिल्ल्याचें कळटा. आयतारा राती घरात आसतना अकस्मात बाबुशाक काळजाचो आताक आयलो. तेन्ना रोखडोच ताका गोमेकोत व्हरून थंयच्यान सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलांत दाखल केलो. ताचेर एंजिओप्लास्टी जाल्या. सध्या ताची भलायकी स्थिर आसा अशी माहिती बाबुशाची घरकान्न आनी आमदार जेनिफर मोन्सेरात हिणें गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना दिली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सोमारा मंत्री गोविंद गावडेन एकल्याक रस्त्या कुशीक कोयर उडयतना रंगे हात धरलो. उडयल्लो कोयर परतून उखलून कोयरा खातीर दवरिल्ल्या डस्टबिनांत उडोवचो. तशेंच म्हज्या मतदारसंघांतलो आसूं पूण कोयर मेळत थंय उडोवचो न्ही. गांव आमकां नितळ दवरपाक जाय अशें गोविंद गावडेन कोयर उडोवप्याक स्पश्ट सांगलें. तुमकां पंचायती मुखार खंय गार्बेज हें आसा हें करपाक जाय न्ही रे. काय दिसता पळयलो चल म्हाजो तुजो मागीर तुमी सांबाळून तुमी दवरप मरे तें पळयलो आतां काड वर देंवचो नाशिल्लो पूण म्हाका वायट दिसता. आमी ज्या कामाक तुमचे कडेन काडून अशें काडून भायर उडयता पळय न्ही हांवें तुका दुस्तूच पळयलो. तूं म्हाज्या मतदारसंघांत आसूं पूण म्हाका तशें कांय लागना. गांव आमकां सांबाळपाक जाय, निवळ दवरपाक जाय. पळयलो तुमी कितें चल्ला तें रस्ते बरें जागा मरे पंचायती कडेन आहा बरें एक कडेन हांगा थंय कितें अशें काडून उडयलें. टी टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. दाबोळी एअरपोर्टा वयल्या स्मगलिंगाचे दुबय